आजची जी पत्रकार परिषद आम्ही घेता त्याचो मुख्य विषय आणि मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे फाटल्या दिसांनी मांद्र्यात आमच्या एक सभा घेतली गेली आणि तेतूर मांद्र्याचोच एक आमचो एक्स सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हेनी भारतीय जनता पक्ष हेचेर एक असो उल्लेख केलो बोलताना की आपण भारतीय जनता पक्षाक वोटिंग केला अमकी 15 वर्सां आणि आपण कांटाळे हेचो पयलीं आमी मांद्रे मतदारसंघ हे सगळ्यांच्या वतीन निषेध करता तेचो कारण भारतीय जनता पक्ष केंद्रात तसो आमच्या गोवा राज्यात ताका बरे कार्यरत करता. नरेंद्र मोदीजी हेंच्या नेतृत्वा सकयल केंद्र सरकार तसोच आमचे गोवा राज्य सरकार आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत फाटली म्हाका दिसता 5 वर्सां कंप्लीट जालो टर्म तांकां आणि त्यांच्या नेतृत्वा सकयल गोवा राज्य बी बरी कामां करता. आमकां बरेचशे डेव्हलपमेंट जाले आमच्या गोंयांत आणि बरेचशे जायते म्हाका दिसता स्किमी म्हूण जायते म्हणटा आमी योजना म्हणटा तशे योजना घेवन येता. जायत्या टायमार एक्टिव्ह खूप कार्यकर्ते आहात त्यांच्या सहकार्यान पक्ष हो सदीच नवनवीन खंयचे ना खंयचे गोष्टी घेवन येतात आणि कामां ही चालूच असतात. तरी आसतना म्हाका दिसता एक म्हटले की पक्षाचेर एक ह्या करता आसतना एक म्हाका दिसता तो एक बरोबर विचार जावंक म्हणून आमकां एक सगळ्यांच्या वतीन हांवें म्हटल्यार तशें त्या वाक्याचे आमी निशेध करतात की आज आमी म्हणटा की तेणी म्हटलें की अशें पण कारण एक काळ अशें आसलें की जेव्हा आमचे गोंय राज्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय दामू नायक जाल्ले आणि उत्तर गोवा आमचे जे कार्यालय आहे ते आमी सगळेच गेल्ले. त्या वेळाचेर ताका होच आमचो प्रशांत नायक थंयसर ताका फूल गुच्छ घेवन आमच्या दामू नायक जे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आहा गोवा राज्याचे तांकां ताका शुभेच्छा दिवपाक थंय हे हजर आसलेले. कारण की जो मनीस शुभेच्छा दिवपाक हजर रावता म्हणजे कारण की काहीतरी बरी गोष्ट केला आसतली म्हणूनच शुभेच्छा दिवंक वयता. आणि होच व्यक्ती आता परत म्हणटा की ना गोष्टी की पक्ष आहा तो म्हणजे इनडायरेक्टली अशें म्हटलें त्यांनी की आपण काणटो म्हणजे आपण कांयच करूंक ना अशें त्यांनी म्हटलें. ते म्हाका दिसता हे दोनूय गोष्टी हेटीन आनी टॅटीन करता आसतना खंय तरी म्हाका कळना की जावंक शकता की तो कदाचित कोणाकय खूश करपा खातीर ताका बोललो आसतलो नाल्यार काहीतरी आनी विचार आसतले. पण पक्ष म्हणून म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष हो केंद्र तसोच गोवा राज्यात एक बऱ्या तरेचे कार्यरत करता. आमी तेचे कार्यकर्ते भारतीय जनताचे कार्यकर्ते म्हणून आमच्या मांद्रे मतदारसंघात दयानंद भाई सोपटे ह्याच्या नेतृत्वा सकयल आमी जाता तितके आमचे ताका कार्य फाटले वर्सां आमी म्हणजे फाटले भाई जरी थोड्या मतांनी हरलो गेलो तरी कार्यकर्ते हे आपले काम आणि आपले कार्य करपाक विसरांक ना. आणि म्हाका दिसता फाटली 3 वर्सां पासून सगळेच कार्यकर्ते तन मन आणि धन दिवन काम करता आणि तेतूर दयानंद भाई सोपटे हे आमकां सगळे सहकार्य 24/7 म्हणटा तशें अवेलेबल आसता. काहीतरी काम असले जाल्यार म्हणटात घरा कडेन अवेलेबल आसता. ऑफिस आमचे सोपटेबाई हरले तरी पण मांद्रे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्ष आणि सोपटेबाई हे ऑफिस कार्यरत आहा. त्यांनी म्हटलें की आपण 15 वर्सां भारतीय जनता पक्षाक वोटिंग केले पण म्हाका दिसता त्यांनी 15 वर्सां मांद्रे मतदारसंघात हे भारतीय जनता पक्षाक हे वोटिंग करूंक ना दिसता की हे म्हाका एक नमूद करपाचें आसलें. सो एक म्हणटा की अशें वक्तव्य करता आसतना त्यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाची ध्येय धोरणां लक्षात मातशी दवरून आणि भारतीय जनता पार्टीचे फाटले काळाचे काम जे जितके काम केला की केंद्र तशें गोवा हेचो थोडोसो अभ्यास करून त्यांनी वक्तव्य करता आसतना विचार करूंक जाय आसलो इतकेच एक वाटता. एक डेमोक्रेसी एवरीबडी हे सगळ्यांकच रायट आहा बट एक विषय असो उठलो की आपण कंटाळलो आणि तेचे विरुद्ध म्हणजे की एक
तो शब्द असो की बरोबर दिसना की कारण की सामको पण कंटाळो आणि आपण आयज अनेक जण वक्तव्य करतात अनेक पक्षाच्या विरोधात, तांचेर प्रेस बी जायना. आज एक माजी सरपंच एक वक्तव्य करता आणि ताचेर सोमतीच रिएक्शन येता. कित्या खातीर? ना बघा कशी आहा की खंय तरी आता मी म्हटल्या कशें की तोय बी थोड्या काळा खातीर पक्षाच्या आमचे जे अध्यक्ष आसले थंयसर तोय आसलो. आज तोच मनीस म्हणटा की आपूण कंटाळो म्हणून एक विशय कसो येता आमकां की कारण की थोड्या काळाक आसलो की तो थंय शुभेच्छा दिवपाक ताका जर आसलो आणि आयज तोच मनीस म्हणटा की आपूण कंटाळो म्हणून थोडोसो त्या संदर्भात लागून असो विशय येयलो. कशें आसा मिटींग जी आसली ती मांद्र्यान जाली. सो त्यांनी हे मांद्र्यान वक्तव्य केलें. तेजेर आमी म्हटलें की तेणी मांद्र्यान मिटींग करूंक स्पेसिफिकली. ना तशें खंय करूं शकता न्ही, खंय करूं शकता न्ही. पण मांद्र्याचे स्पेसिफीक आमी उलयल्या मांद्र्या बद्दल. ना आता पक्षाचे जर उरले पक्ष खंय हय बरोबर आसा पक्षाचे आमी स्पेसिफीक एज अ मांद्र्याचो मंडळ अध्यक्ष म्हणून त्यांनी मांद्र्या बद्दल हे वक्तव्य केलें की मांद्र्यान मिटींग करूं. तुमचें अशें म्हणणें आसा पण मांद्र्यान करूंक जाय. मांद्र्यान तेणी करूंक ना तुमच्या. आमकां अशें दिसता की जशें तेणी वक्तव्य केलां आमच्या अध्यक्षानूय म्हटलां की तो 15 वर्सां आमकां अशें दिसता कारण आमी सिनियर मेंबर भारतीय जनता पक्षाचे. आमकां खंयच्याच कार्यक्रमांक किंवा खंयच तो मांद्रे मतदारसंघात दिसूंक ना. आतां भायर तेणी खंय काम केलां जाल्यार ताका खबर आसतलें. ते भारतीय जनता पक्षाक केलें जाल्यार ताका खबर आसता. पण मांद्र्यान तर तेणी भारतीय जनता पक्षाक म्हाका दिसता वोटिंगय करूंक ना आणि काम तर नाच ना.